शिरोडा, मडकय, केपे, कुडचडे, सावर्डे, सांगे आणि काणकोण आणि ताचे नाव आसतले कुशावती अशें काँग्रेस पार्टीच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ऑर्गनायझेशनान ही आमी एक मोठी रिस्ट्रक्चरिंग केल्ली आसा. 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले ते आमी आतां 4 केल्यात सो दॅट डिसेंट्रलायझेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर जावचो ह्या दृश्टीन आमी ते केल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचे सध्याचे ज्यो ब्लॉक कमिटीज ज्यो आसा तातूंत काही जाग्याचेर आमकां परत रिस्ट्रक्चरिंग करपाक जाय. आफ्टर द रिपोर्ट्स विच इज सबमिटेड बाय बोथ द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जे झेडपी निवडणूक जाल्यो त्या निवडणुकीच्या नंतर आमी सगळो डिटेल अभ्यास करून आमच्या इन्चार्जा कडेन ते घातिल्ले आसा आणि दॅट वन्स इट इज ऑलमोस्ट डन. सो ज्या ज्या मतदारसंघान ज्या ज्या ब्लॉक कमिटीचे रिशफलिंग जावपाचें आसा दॅट ऑल्सो वील डू इमिजिएटली. आणि लास्ट म्हणल्यार 2027च्या निवडणुकीक जर तर ती टायमार जर जाली जाल्यार जवळपास 11 म्हयने उरल्यात आणि सदांच एक काँग्रेसीचेर एक आरोप येता की आमी बॅकडोर एंट्री घेता, लास्ट मोमेंटाक हाडटा, तिकीट दिता. सो आय वूड लायक टू अपील थ्रू युअर चॅनल की जे कोण 2027 जर तर एस्पिरंट म्हणून आपल्याक जर पळयता, आमचे कार्यकर्ते आसतले, आमचे लिडर्स आसतले, आमचे ग्रासरूट लेवल वर्कर आसतले, म्हाका दिसता तांणी आतांच्यानूच आमकां अप्रोच करचे, आमचे जे फॉर्म आसा ते फॉर्म भरचे आणि आय थिंक जी जनरल आता आमचे काउन्सिल म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे जाता तातूंत आय थिंक दे कॅन गेट अ बेटर चान्स टू परफॉर्म अँड शो देयर परफॉर्मन्स. म्हाका दिसता ही एक गुड ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या गोंयकारांक जांकां दिसता की आज काँग्रेस पार्टी बरोबर जुडचे. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक अपील करता, लिडर आसतले, कार्यकर्ते आसतले, आमचे वर्कर आसतले, काही कारणांक लागून ते मे बी पयलीं पक्ष सोडून गेले आसतले, मे बी थोडे रागार जावन गेले आसतले. आज काळाची गरज आसा की जर तर ह्या बीजेपीक जर हरयतलो जाल्यार आमकां आनीकूय ताकदीन जे झेडपी निवडणुकीक आमी पळयले की ह्या फावट काँग्रेस पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड अशी आमची 11 सिटां आमी जिखल्या. सो दॅट मीन्स पीपल एट ग्रासरूट लेवल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड की ह्या बीजेपीक आमी ह्या फावट घरा धाडटले. कंपेर्ड टू लास्ट टाइम, दिस टाइम आमकां 11 सिटां हे ग्रासरूट लेवल आमी सरकाराक सदांच बॅकफुटार घालता. आणि परत एकदा जो म्हाका दिसता आमचे सेंट्रल लिडरशीप, आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन सुद्धा हे क्लियर केल्ले आसा की डिफेक्टर जे आसा हांकां एंट्री म्हणटा ती ना. डिफेक्टर ज्यांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केलो असल्या लोकांक हे आम्ही तुमच्या मुखार दवरपाक सोदताले. वीच आवर मिटींग जी आमची सेंट्रल लिडरशिपी बरोबर जाली, आमचे दोनूय अध्यक्ष हांव तांच्या दोगांचे मनाक काळजांतल्यान अभिनंदन करता. आणि ज्या पद्दतीन ज्या ताकदीन तांणी जेन्ना दोनूय ते अध्यक्ष म्हणून नेमले 2022 31 मार्चाक, त्या दिसासावन म्हाका दिसता खूबसो एफर्ट तांणी ऑर्गनायझेशन रिबिल्डिंगाक घातलो दोगांयनी. म्हाका दिसता ताजे रिजल्ट आमी लोकसेवेकूय पळयलो, ताजो रिजल्ट आमी झेडपीच्या इलेक्शनाकूय पळयलो. आणि म्हाका दिसता आज प्राउडली आय कॅन से इट इन फ्रंट ऑफ मिडिया, जेन्ना झेडपी निवडणूक जाली तेन्ना दोगांनी म्हाका न्हिदपा सुद्दां दिवना आनी दे वर ऑलवेज बॅकिंग अवर लीडर. तांचे सदांच म्हणणे आशिल्ले की जे ग्रासरूट लेवल जे लोक आपल्या ह्या पार्टीक लागून आपलो
स्वेट ब्लड सगळें दिता. वर्सांची वर्सां ते पार्टी वयर काडपाक, पार्टी घडोवपाक जे लोक आपलो जीव दिता, असल्या लोकांक लोकल बॉडी इलेक्शन हो एक प्लॅटफॉर्म आसता त्या लोकांक वयर काडपाचो. आणि ह्या झेडपीच्या निवडणुकीक आमी मॅक्झिमम म्हाका दिसता 3-4 जागे सोडले जाल्यार रेस्ट ऑल वी हॅव मेड शुअर की आमी ते आमचे केडराक दिले, यंग लोकांक दिले, एज्युकेटेड लोकांक दिले. आणि दॅट इज द नीड ऑफ द आवर. आणि परत एकदा हांव सगळ्या गोंयच्या खास करून युवा कडेन मागता की आज वेळ आयिल्लो आसा की म्हाका दिसता यूथ आनी मुखार येवपाक जाय. तुमकां अपील करता की तुमकां जर तर एस्पिरेशन्स आसा, कोणाक दिसता की आपूण काँग्रेस पार्टीक वांटेकार दिवन समज जर तर बीजेपीक जर तर आमी हरयतले जाल्यार म्हाका दिसता असल्या लोकांचो काँग्रेस पार्टीन आमी येवकार करता. आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान we can appeal to all Goans. Let's come together and unite. पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट काय म्हणटा. आज महात्मा गांधीचो पुण्यतिथी. महात्मा गांधी म्हणटात आनी ह्या देशान जेन्ना ब्रिटीश रूल जेन्ना आशिल्लो आणि ह्या देशाक आजादी मेळपाक एक मुवमेंट तयार जालो. त्या मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस. हे कोण मर्सी पिटिशन बरयनाशिल्ले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसान जे लिडर आशिल्ले ते मर्सी पिटिशन बरयनाशिल्ले. आणि देशाक स्वातंत्र्य मेळचे म्हणून आपल्या जीवात जीव सुद्धा दिल्लो आसा लोकांनी. असल्यातल्यान आयिल्लो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आज तीच गरज गोंयान आयिल्ली आसा. गेल्ल्या 14 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार आज गोंयची आयडेंटिटी ह्या भारतीय जनता पार्टीन काबार केल्ली आसा. आयचेच उदाहरण घे. आज नीज गोंयकार आदिवासी मनशाक पणजेन येवपाक हे सरकार बंदी घालता. पूण तेच वेस्ट बेंगॉलाचे आणि दिल्लीचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर थंय पणजे शिगमो करता. हे कितें? सो म्हाका दिसता परत एकदा एक रेव्होल्युशन म्हणल्यार आमकां ओपिनियन पोल जालो, गोंय राखून दवरपाक जालो. तशी परत क्रांती ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचें पडटलें. हातूंत युवा आसतले, जाणटे लोक आसतले, सिनियर आसतले, सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. आणि काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी. हांगा सगळ्यांक वेलकम. तुका पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट कित्याक म्हटलें? तूं सगळे युथांक आपयता, सगळ्यांक आजी आपल्याक सगळ्यांक आपयता आणि मागीर तूं म्हणटा परफॉर्म कर, कावन्सिलर हाड आणि मागीर तिकेट मेळटली. सो आमचेर सदांच ब्लेम येता. तुमीच घालता की तुमी लास्ट मोमेंट हाका हाडलो ताका हाडलो. सो 11 म्हयने आसा. I think if anybody is aspiring, you have to come and work for the party. Very talk about allying up with तुमचं ॲडव्होकेट युरी आलेमाव हाणें प्रेस घेवन सांगलें नीड ऑफ द आवर ऑपोजिशन जे आसा युनायटेड येवपाक जाय. सगळे एकठांय जावपाक, युती जावपाक जाय. हाजेर तुमची मत कितें? कसले युती ती? Alliance. हातून मरे असेंब्लीन मरे मागीर इलेक्शन युती इलेक्शन करतले तुमी. सध्या गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो पीपल अलायन्स पार्टनर आसा. हय. आणि ते म्हाका दिसता ग्राउंडार तुका दिसता काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. आता कोणा बरोबर अलायन्स करचे, केन्ना करचे हे हांव एकटो ठरोवपाक शकना. आमची डेमोक्रेटीक वे पार्टी फंक्शन जाता. आमचो ब्लॉक कमिटी आसता, आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसता, आमची PCC लेवल आहा, आमचो इंचार्ज आहा, आमचे हायकमांड आसा. देर इज अ कलेक्टिव्ह प्रोसेस वेर वी डिस्कस आणि डिसिजन्स आर टेकन. तेजेर डिस्कशन जालां तेजेर एलोपीन म्हणलें पळय. तेजेर डिस्कशन जालां पळय. एक मिनिट. एलोपीन म्हणल्यार सगळे पक्ष आसा बाकीचे ऑल ऑपोजिशन जे बीजेपीच्या विरोधात आसा
ते सगळे पक्षान एकठांय येवपाची अरे, गरज आम आसा आदमी म्हणल्यार पक्षान आपलो स्टँड क्लियर केल्लो आसा ओके आरजीचो आणि आम आदमी पक्षाचो म्हाका दिसता झेडपीचो तो रिझल्ट काढून जर पळयत हय तर जे हांव सांगतालो की म्हाका आम आदमीचो प्रेझेंस पळय दिसना यू हॅव सीन न्हू आम आदमी जेन्ना लोकसभाची निवडणूक जाली तेन्ना हो तूं सांगता तोच ब्लेम आमचेर आयलो थोड्या लोकांनी फुकट क्रेडीट घेतले की आमकां लागून तुमकां लीड मेळ्ळी म्हणून जेन्ना लोकसभा जावन बाणावलेचे म्हाका याद जाता ते बाय इलेक्शन आयले I have gone against my block, my district, and we have said की okay, हे आम आदमीक दिवया. पूण they have proved me wrong. जे ते सांगताले तेन्ना की आम्ही जर तर ते लढलेले जाल्यार काँग्रेस पार्टी जिखपाचे ते ताणें आतां करून दाखयले दोन्ही वेळले खंय तांचो आमदार आसा आनी बाणावले आय थिंक काँग्रेस पार्टी हेज प्रूवन ते स्ट्रेंथ सी सध्या काँग्रेस पार्टीचे प्रेझेंट सगळ्या मतदारसंघात लास्ट टाइम सांगितले की वी आर रेडी फॉर इलेक्शन आता फुडले 11 महिने आय थिंक वी हॅव टू स्ट्रेंथन मोर जे झेडपी निवडणूक जाली बूथ वायज वी हॅव डन स्टडी बाबा आमचे खंय वीक आसा खंय वी हॅव टू स्ट्रेंथन बट आनी एकदा हांव क्लियर सांगता वीच ओपनली वी हॅव डिस्कस्ड आय हॅव पुट इट टू द हायकमांड अँड वीच दे आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड सीट ज्यो आसा देर वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट अरे फाल्यां तूं म्हाका सांगतलो की आज जे म्हजे 3 आमदार आसा फाल्यां तूं सांगतलो केपें कार्ड आनी अलायन्साक दी कुंकोळे कार्ड आनी अलायन्साक दी आंदोना कार्ड आनी अलायन्स कशें दितलो जावचें ना तें सो वेर काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग देर वी कॅनॉट बी एन अलायन्स आतां रेस्ट ऑल द प्लेसीस वेर वी आर लिटल वीक समबडी इज लिटल स्ट्रॉंग देर इफ आयडियोलॉजी मॅच जाता आणि जर तर अजेंडा क्लियर असेल एट दॅट टाइम वी कॅन कम टुगेदर फ्रेंडली फाईट बीन जाता ते आसपाना ते म्हाका दिसता हांवें क्लियर केल्लें आसा दॅट आय टोल्ड यू दॅट आय एम अगेन्स्ट इट आनी ते झेडपी त्या वेळाचेर एट दॅट टाइम वी हॅड टू टेक अ कॉल आय हॅव टोल्ड दॅट टाइम ऑल्सो दॅट इट वील नॉट बी रिपीटेड एंड दॅट कॅनॉट हॅपन दॅट कॅनॉट हॅपन युती जावपाक जाय जाल्यार इलेक्शनाक 11 महिने आसा म्हणटा तेच्या पयलीं तुमी जातले तुमचे डिसायड काय पयर झेडपी इलेक्शनाक जालें तू कोणाची युती करपाक आम आदमीन सांगला की आम आदमी सोडच बाकीचे पक्ष कोणचे म्हणतो बाकीचे पक्ष डिफेक्टर एक्सप्लेन घेवचा ना म्हटलं मग तुमचो जो अलायन्स पार्टनर आहा गोवा फोर्ट तेजे इजिदोराक तेणी घेतला सो तेका तिकेट दिवंक ना मात झेडपीच्या टायमार इवन वेन वी वर ऑल्सो ट्रायंग टू कम इनटू अलायन्स that time we had put a strong objection to that issue and it was there in media we have discussed with him threadbare not only me also in charge the secretary in charge we had a detailed discussion on that and those things will not be repeated पण डिफेक्टरान दुसरे तुमच्या अलायन्सान तिकीट दिलं तुम्ही सपोर्ट करतले सांगले मरे those things will not be entertained in future So Congress is going against the wishes of the people. एका लोकांक जाय की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जावचें म्हणून काँग्रेसूच एकूच म्हाका पार्टी होय ह्या दिसता गोंयकारांनी 11 सिटां जिखून हाडले झेडपीचे आम्ही तुम्ही म्हणल्यार डिफेक्टरांक घेवचे ना पूण जे आतां इलेक्शनाच्या टायमार जे बीजेपीतले सोडून काँग्रेसान येता पळय तेका तुम्ही घेतले लास्ट टायम कित्याक लास्ट टायम तुम्ही जायते कॅन्डिडेट बीजेपीन पळय सोडलेले ते घेतलेले तुम्ही नो इन द फ्युचर तुम्ही घेतलेले काय म्हणटा तेच लास्ट टाइम हांव अध्यक्ष नाशिल्लो आय कॅनॉट रियली आन्सर ऑन दॅट क्वेश्चन सो इन फ्युचर यू विल टेक इन फ्युचर सध्या हांव अध्यक्ष आसा 2027 ह्यो ज्यो मिस्टेक्स कितें जाल्या तूं म्हणटा त्यो दे वील नॉट बी रिपीटेड आनी ताचें उदाहरण म्हणटा तें तुवें आतां झेडपीच्या इलेक्शनाक पळयलां झेडपीचे जो कॅन्डिडेट्स आमी पळय दिल्या झेडपीन तुमची तशी फ्रेंडली पार्टी जावन तुमचे बरे कॅन्डिडेट हे जाले पडले तूं क्वेश्चन एक विचारता उत्तर ना तूं आतां म्हणटा झेडपीक पळयला म्हणून प्रश्न विचारलो रिगार्डिंग कॅन्डिडेट रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स तूं कॅन्डिडेट जर तूं पळयत झेडपीचे बारिंग 3 rest all you show me no all are cadre based people who have stood with the party for so long who have been working on ground कसले लोकांनी तिकीट दिली सो इवन नाव फॉर एक्झाम्पल सांगता एक्झाम्पल तुका अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन कोल्लीम तुमचो कॅन्डिडेट वर्किंग फ्रॉम लॉंग टाइम इन पार्टी 2027, the leadership of Amit Patkar will go, Congress will go in the leadership of Amit Patkar in the coming election. तू कोणी कितें सांगला अरे हांव आतां तुजे कडेन एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उलयता आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमी बसल्या
आमची पयर सेंट्रल लिडरशिपी कडेन मिटींग जाल्या. वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट हाऊ टू गो अबाउट 2027 इलेक्शन. आनी तुमी कसले बीजेपी पिल्लां सोडिल्ले प्रश्न विचारता. बीजेपी इज ट्रायंग टू क्रिएट दीस एटमॉस्फियर सो दॅट एक पिल्लू सोडलें की मागीर काँग्रेसवाले आपूच जाले आनी मागीर काम सुरू जालें. ती पिल्लां आतां खूब जाली. म्हाका दिसता पयरची मिटींग हेज all the speculations have been cleared and we have been given a specific focus target which we are going to work and that you will see coming. सो लिडरशिप चेंज जावचें ना 27 पर्यंत. तेजेर हांव कसो उत्तर दितलो. मिस्टर पाटकर एक क्वेश्चन हा तुम्ही सगळ्यांना मुलं मारलं बायला मुलं मारू नका कारण मारलो फाटल्या दिसांनी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाची हे झाली प्रेस कॉन्फरन्स झाली. त्यांनी म्हणले 33% रिझर्वेशन आम्ही बायलांना मागलेलं म्हणतो. तुम्ही अरे झेडपी पोवना तुवें झेडपी महिलांक टिकेट दिल्या तो पळय. हांव झेडपी हांव एमएलए देवते. हांव तुका इंटेंट म्हणटा पार्टीचो. तो इंटेंट जो तूं झेडपीचो जर पळय द वे टिकेट डिस्ट्रिब्युशन इज हॅपन द वे द सिलेक्शन इज हॅपन महिलांक थंय मुखार काडप कितले काड आनी पळय मोर दॅन 33% फॉर एमएलएस. I am telling you that same method, same methodology, same formula, same is going to be applied for 2027. So, स्वामी beside the- आज बीजेपीन जो त्यांचा अध्यक्ष आयिल्लो नॅशनल अध्यक्ष शिगमो. हय शिगमो म्हणलं हय, तुवें. आणि आनी तुवें दोन तास फक्त त्या नॅशनल अध्यक्षाचे आनी स्टेट प्रेसिडेंटाचे बाकीचे सीएम सगळे- आशिल्ले सगळे आशिल्ले. सगळ्यांचेर करपाची सगळ्यांचेर ओके ही ऑर्डर कोणी काडिल्ली? आता ही ऑर्डर कलेक्टरान काढला या सरकाराच्या कलेक्टरान काढली. हय तुका हांवें तुज्या माध्यमांतल्यान ताका अपील केला की हाजेर ताजी ताणें काडिल्ली ऑर्डरीचेर